If a friend gives you a nice gift, you'd want to use it well, not break it and throw it away, right? Hi, I'm Father Joe Laramie. In September, Pope Francis asks us to pray for good stewardship of our planet's resources. Creation is a gift given to us by God. The Lord places Adam and Eve in a garden to care for it and nurture it. In fact, to turn the whole earth into a garden. As we use our planet's resources, we want to have a loving eye on the children and grandchildren who will come after us. We want to hand on them that same beautiful gift. Yes, our planet is blessed with many resources. Let's use them well as stewards of God's creation. On Monday morning, Pope Francis celebrated his morning Mass with a group of journalists. During his homily, the Pope reflected on Jonah, who was commissioned by God to carry out a task, but feeling afraid, he escaped. The Pope asked Christians if they are willing to listen to what God is telling them. Io mi domando a me e anche vi domando a voi, ci lasciamo scrivere la vita, la nostra vita da Dio o vogliamo scriverla noi? E questo ci parla della docilità. Siamo docili alla parola di Dio? Sì, io voglio essere docile. Ma tu hai capacità di ascoltarla, di sentirla? Tu hai capacità di trovare la parola di Dio nella storia di ogni giorno? O le tue idee sono quelli che ti reggono e non lasci che la sorpresa del Signore ti parli? The Pope also added that even people who pray often run the risk of closing their ears to God. He said that part of listening to the Lord comes with helping the needy. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून नेटी रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी देवाक दिन वाचता ताचे बरोबर आमी देवाक दिन वाचुया
दुसरें तेसा आमी भेटयता डेलिसिया मिनेझीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ते भेटयता. तांचे बरोबर आमी देवाक दिन वासुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मायकल मिस्किता, किंगस्टन द कॉस्टा, तशेंच मार्सेल फेर्नांडीस. आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात मारिया सांतियागो आनी सांताना पेरेरा. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो एंडस स्टेझन मास्करनेस आयज आपली सर्जरी करपाक वेता. आपणा पासत मागूंक लायता, ताची आवय बापूय ताचे पासत मागूंक लायता. ती सर्जरी बरे भाशेन जावंक ताचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रियच्या भाव भयणीनो, जेजू संवसारांत आयलो आनी सगळे रचनेक व सगळ्या संवसाराक परगट जालो. जेजूचे आप परगटणेची परब आमी आयतारा दीस मनयल्या. थोडीं जाणां आयज हो उगडास करतात आनी आयज ही परब मनयतली आप परगटणेची. आनी जेजू आमकां परगट जाता आनी आमच्या जिवितान भितर सरता. तर ह्याच जेजूक वळखून घेवंक आनी हो जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक, एकामेका सवे आमी मोगान जिवंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. आनी जायते फावटी हो जेजू जो आमच्या जिवितान येता ताका आमी ओळखूंक फाटीं रावल्या. हो आमी ओळखून घेतलेलो जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी फावो तितले उपाय घेवंक ना. असले चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञान सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक येवदान आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, सगल्या पोरजांक तूंच उजवाड दिताय. तुज्या भुरग्यांक सदां शांतीन सांबाळ आनी आमच्या पुर्वजांक तुवें पाठयलेलो आत्मीक प्रकाश आमच्याय काळजांचेर फांकोसो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्यो जोवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुनायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे गुणा वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेता आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता.
जोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सवें मोग सोपून जालो, कारण ह्या संवसारान आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच सोपून मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जोर कास्त आसून येत थंय भिरांत आसा, आनी जाका बी दिसता ताचो मोग सोपून जावंक ना. देवाचें उतर हे. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पोटोलीं सोगलीं राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पोटोलीं सोगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तूं नियानीत तुजे पोरचेची मनसोबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पोटोलीं सोगलीं राष्ट्रां. तार्शिसाची आनी दिपा जुवाच्या राजा आपलो राजदौन घेवन ताचेशी येतलो. ताका दाना कानिको घेवन पावतलो. एब्रमाची आनी इथोपियाच्या राजा. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पोटोलीं सोगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुर्बळांक तो पावतलो. दोरदिऱ्याची आनी दुर्बळांची तो दयाल करतलो. गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पोटोलीं सोगलीं राष्ट्रां. उद्गार. ओन भावार्थ्यांक पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारान सदमान तोल्या क्रिस्ताक तुका मोहिमा. सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. चडयलोले उंडे आनी मासळ्यो खावून लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगीं ओड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदेक वचूंक लायले. आनी तांकां धाडटोच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी तिनसांज जातोच व्हडें दर्यान मोदें पावलें. तो एकलोच धडेर आसलो आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कश्टवताले म्हूण पळोवन रातीच्या सुमार 4 पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक करी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किळोंच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या ओड्यार चडलो आनी वारें थांबलें आनी ते आपणा भितर ओदीकूच थटाकले, कित्याक जोड मनाचे जावन उंड्याची शिकवण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे
दोंगोर, दोर्या, भूत आनी जोड मोन ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकुल्या. दोंगोर, दोर्या आमी सदांच पळयता. आमकां सगल्यांक हे लागीं. आमी गोंयांत रावपी. एके वाटेन दोंगोर जाल्यार दुसरे वाटेन दोर्या आसा. H2O, फ्रॉम हिल्स टू ओशन्स. जाल्यार हें आमचें सैम आनी हें आमचीं भांडारां जंय आसा थंयसर आयच्या काळार आनी आयचे परिस्थितीन आमी आसाव ती कसले परिस्थितीन आसाव काय. जशें शीस आसतलें तशेंच आमी आयज आसाव म्हणूंक जाता. दर्यान मदें व्हडें ल्हारां भोंवतणी आनी ल्हारांचेर वो ल्हारां जीं व्हड्याचेर मारतालीं ती पळोवन ते भियेल्ले. जाल्यार ह्या दर्यांत आसतना एक भूत हो जो तांकां भूतसो दिसलो. कित्याक दर्याचेर चलून मनीस केन्ना येना. दीस कॅनॉट हॅपन. हें अशें जावंक शकना. जरी तर मनीस कोण दर्या वयल्यान चलून येता तो बुडपाक जाय आनी तो बुडटलो. आमी जरी तर ट्राय करीत जाल्यार आमी बुडटल्याहूच, हाचो दुबाव ना. जाल्यार हांगासर आसा जेजू जो त्या दर्याचेर चलून आयलो. आनी चलून आयला कित्याकूय तें आमकां सांगलां. कित्याक व्हडें मोदें दर्यान पावून बडवतालें, ल्हारांनी बडवतालें. एके वाटेन सैमाची भिरांत. कित्याक सैमान जें कितें घडटा तें पळोवन भिरांत शिसांचेर. जाल्यार दुसरे वाटेन हें भूत पळोवन भिरांत. आनी खरेपणीन जेजून सांगलें हांव भूत न्हू, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. भूत म्हूण समजू नाकात. कित्याक समजणेन जेन्ना आमची चूक जाता तेन्ना भिरांत वाडटा. आनी जेन्ना भिरांत वाडटा तेन्ना जें कितें करूंक जाय तें आमी करिनासतना जें कितें आमी करूंक नाका तें करूंक लागता, निसंटनाक पावता. आनी भाव भयणीनो, आयज आमच्यान म्हणूंक जाता असलेच परिस्थितीन आयज आमी आसा. एके वाटेन सैमांची भिरांत. कोरोना व्हायरस आमचे भोंवतणी भोंवता. वेता म्हणलेलो तो पत्तून आयलो, दुसरे भाशेचो आयलो. आनीक भिरांत आयली. आमचें सैम जें आमकां भांडार कशें दिल्लें आसा ताचें निसंटन जायत आसा. कितलेय कायदे घाल, कितलीय बोवाळ मार, कांयच जायना अशें दिसता. आनी जायतीं जाणां आमचे मदीं आसा जेंच म्हणटात कांय जावचें ना, तोंड बंद कर, ओगी राव, जाप काडनाका. जाप काडीत जाल्यार तुका मारून उडयतले. कित्याक आमी भियेल्लीं आसा. आनी असल्या वातावरणान हे भूत आमकां दिश्टी पडटात. जे भूत दुडवांचे भूत आमच्यान म्हणपाक जाता, पदवेचे भूत आमच्यान म्हणपाक जाता, वो जांचे लागीं आयज पॉलिटिकल पावर आसा, आयज जांचे लागीं दुडवांचो पावर आसा, मसल पावर आसा, आयज ते भूत जाल्ले आसात. तांकां भिवन आमचे मदलीं जायतीं जाणां कोणशाक गोठेवन आसात. जाल्यार असल्या वातावरणान आमकां साल्वार जावपाक जाय काय नाका हो प्रश्न. आनी ह्या प्रश्नाक जबाब दितले हांव जाल्यार जबाब आमकां आयच्या ह्या वाचपान मेळटा. आयज देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. म्हणटूच ज्या वादळ मळान आमी सद्याक आसा त्या वादळ मळान जरी तर आमी जेजूक चलूंक येवंक दिलो, खरेपणी तो येता चलून, पूण आमी वळखना. आमी जरी तर ताका वळखलो जाल्यार हे सगळे प्रश्न आमचे सुटावे जावपाकूच जाय. ही भिरांत जी आमचेर आयिल्ली आसा ती पयस जावपाकूच जाय. आनी हें करतलें हांव जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन ज्यू हांव आपली चीट बरोवन ते पयले चिटीन आमकां उगडास करता. हें आमच्यान करूंक जाता मोगा वरवीं. एकामेकाचो आमी मोग करता तेन्ना, एकामेकाचो म्हणटा तेन्ना मनशाचो मोग, तशेंच सैमांचो मोग. कित्याक मोग म्हणल्यार देव, आनी देवा विरेत आनी कांयच ना. तर सगळे आमचे संबंद जे आसात, जावं मनशां लागीं जावं ह्या सैमा लागीं, तातूंत जरी तर मोग आसा जाल्यार आमकां एकामेकाची काळजी आसतली, एकामेकाचें पडलेलें आसतलें, एकामेकाक जिवीत दिवचे पासत आमी वावरतल्या. जरी तर मोग ना जाल्यार निसंटन आमी घडी फकत आमचो फायदो पळयतल्या. दुसऱ्यांचो मोग ना आनी आमचोय मोग ना, पूण निसंटना वाटेन, मरणाचे वाटेन आमची वाट चलत आसा.
समजून की ही जिविताची वाट, जाल्यार हो आमचो गैरसमज, जे मिसअंडरस्टँडींग आमच्या मनान आसा, वो जें कितें आमी चुकीचें समजल्लें आसा तें कुशीन काडूंक ह्या देवाच्या आत्म्या लागीं मागुया. ह्या पवित्र मिसाचे बेटेन ही कृपा आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया. आमची मनां उजवाडाय, आमकां सोत कितें तें दाखय आनी स्वता पासत उबी रावूंक आमकां मजबूत कर, घट कर. भियेनासतना फुडें सरूंक आनी जेजूक आमचे मदें घेवंक, विस्वासान रावूंक हे बेटेन आमी कृपा मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेटवणी ह्या आल्ताराचेर आतां करुया. बो करून आमचे हुस्के, आमची भिरांत आनी आमी ज्यो मांडण्यो काडलेल्यो आसा त्यो सगल्यो ह्या पवित्र आल्ताराचेर जेजूच्या मासा रोगतान बदलतल्या उंड्या आनी सोऱ्या बराबर आमी बापाक उबारुया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजांची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोन पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीत तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নমিয়ানে tolo. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নমিয়াne tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. विस्वासून रावात, भिये नाकात, हांव तो. जेजूचें आसणें आमचें मोदें आसत जाल्यार आमकां भिरांत ना कसल्याच आडकोडींचेर आनी मोगान आमी एकामेकाचो हुस्को धरता. खेरीत भाशेन आयज आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटा आसतना सगलो मेलावलींचो लोक जो आसा तांचो उगडास करुया. कालच्या दिसा तांचे सवें कितें जालां तें आमकां खबर आसा. कशे भाशेन आमचो सरकार, आमचे पुलीस आमच्याच लोकांचेर आड वेता तें आमी पळयलां. ह्या मेलावलींच्या लोकांक घोट्ट दवर, तांकां सांबाळ म्हूण आनीक आमच्या सरकाराचें आनी पुलिसांचें मन बदल म्हूण मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीं पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमन्या खातीर मागणी. मोगालो जेजू, तुम पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेतां. हे घडी तुका हांव संस्कारान घेवन सोगोना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खो तुका एकवटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. बापाच्या गोपान आसलेलें तेंचें वीत उगडापें जालें आनी आमकां दिसती पडलें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे परचेक तूं सांबाळटाय चलयताय. तर तुजे कोनवाळायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोद मेळूं दी. हे परी ह्या स्वार्थ्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन ओदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
शाश्वत आदाराचे मायेच्या नोवेनान आमी वांटो घेता आमची सगळी मागणी मायेच्या मजतीन देवा मुखार दवरुया. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. हे माये काकुतीचे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवशा पातक्याच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री. जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोठा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओतोर वर्तोता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून हेमकोंडाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें साणूं म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्च्युताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझो पूज येसू. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्च्युताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझो पूज येसू. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्च्युताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे आदार दी. अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कर असोक काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनंती कर. सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार बोलसांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सगळ्या पिडेवंतांक केरीत आशिर्वाद मागता आसतना जे कोण कोरोना व्हायरसाचे पिडेक सांपडलेले आसात बो करून वो आतां जो न्यू स्ट्रेन येयल्लो आसा तातूंत सांपडलेले आसात तांचे पासत मागुया. सगळे कोण सर्जरी करतात तांचे पासत मागुया आनी जाणी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलेलें आसा तांचो सगळ्यांचो उगडास करून हो आशिर्वाद दिवया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचलो. सोम्या म्हजे मागणें आयक. आनी म्हज्या हृदयान तुजे शिपाव सोम्या आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवा.
ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोथींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं Sami Boże,